केंद्रीय अर्थसंकल्प जो जालो 2026-27 देशाच्या प्रगती खातीर एक नवे पावल आसा. निर्मला सीतारामनजीन सलग 9व्या वेळा हो अर्थसंकल्प पार्लिमेंटान भितर दवरून एक विक्रम केल्लो आसा. देशाक विश्वगुरू करपाचे दृश्टींतल्यान म्हत्वाचो आसा. ज्या वेळाचेर 2 लाख 2.5 लाख पर्यंत सामान्याक टॅक्साचे हें आशिल्लें ब्रॅकेट, ते सामान्य टॅक्साचे ब्रॅकेट आशिल्ले ते 12 लाख पर्यंत पावले आणि 12 लाख पर्यंत करपा खातीर ह्याच सरकारान ह्या हातून भितर अर्थसंकल्पान भितर तरतूद केली. रोजगाराच्यो नव्यो संद्यो एक वटेच्यान टुरिजमाच्या हातून हें करतनाच त्या वटेच्यान ब्लू रेवोल्युशनान भितर सरोवरां निर्माण करप, त्या खातीर तांचे खातीर नवे सेंटर्स स्टार्ट करप, मुखार वचपा खातीर प्रोत्साहन दिवपा लागून ह्या अर्थसंकल्पान भितर मत्स्य संपदा योजनेच्या मार्फत एक आमकां गोंया खातीर तातूंत भितर म्हटलें. हो अर्थसंकल्प आधुनीक भारताचो एक रोड मॅप आसा, ताचें आमी स्वागत करता. सुटसुटीतपणा इन्कम टॅक्साच्या एक्टान भितर हाडपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो आसा. बेसिक एक्झेम्पशन लिमिट जो इन्कम टॅक्साचो आशिल्लो तो 2.5 लाख आशिल्लो. 2025 आनी 26 साली फायनान्शियल इयर 25-26 साली तो 12,75,000 गेलो. हाजे वयल्यान तुमी चिंता की केदो व्हडलो बेनिफीट लोकांक मेळिल्लो आसा. बिलेटेड रिटर्न म्हणटा तो एक कॉन्सेप्ट आसा. अपडेटेड रिटर्न म्हणून फायल करचे पडटले वेरीन ही हॅड टू पे 25% एक्स्ट्रा टॅक्स. हो विंडो आतां गव्हर्मेंटान 3 म्हयन्यांनी वाडयला. सो विच टेक्निकली मीन्स दॅट यू हॅव द लिबर्टी टू फायल रिवाइज रिटर्न अप टू 31 मार्च 2027. जाला कितें की इवन दो today the rate changes have not been made under income tax, the GST changes which have happened in the month of September has taken care of the entire country.